नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. हेडोनाक जेन्ना एक गेस्ट येता म्हाका दिसता परत तो गेस्ट त्या शोचेर येवपाची फ्रिक्वेन्सी जी आसता ती एक 3-4-5 म्हयने अशी आसता. रोखड्या रोखडो एक गेस्ट परत हेडोनाचेर पावना. म्हणजे लास्ट हेडोन जे जाल्लें तोच गेस्ट आज ह्या नव्या सरकाराच्या फर्स्ट हेडोनाचेर परत गेस्ट म्हण आयला. तो गाजिल्लो इंटरव्यू विच हॅज बिकम द रेफरन्स पॉयंट फॉर एंटायर पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स. आनी आमचे बरोबर आज गेस्ट आसात ते म्हळ्यार विजय सरदेसाय, मंत्री गोंय सरकारांतले, आनी म्हाका आतां सद्याक कळटा त्या प्रमाणे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. विजय, वेलकम टू द शो. दॅट इंटरव्यू बिकेम अ रेफरन्स पॉयंट. खरेंच म्हाका दिसता आमी त्या दिसांक ह्या स्टुडियो भितर बशिल्ले तेन्ना तुवें चिंतलें नाशिल्लें आनी हांवें चिंतलें नाशिल्लें की दॅट इंटरव्यू वील बिकम सच अ इम्पॉर्टंट पीस ऑफ रेफरन्स. तुजे तकलें आशिल्लें यू नेम्ड मनोहर पर्रीकर दॅट डे, बट तुजे तकलें खरेंच आशिल्लें की पोस्ट पोल इक्वेशन्स अशी बदलतली? म्हजे तकलेन एक आशिल्लें की काँग्रेस सिंगल लार्जस्ट पार्टी जातली. हांवें ते दिसा तुका सांगलां. म्हजे तकलेन अशें आशिल्लें की आमी 3 सीट जिखतलेच. म्हजे तकलेन अशें आशिल्लें की काँग्रेस सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावन पसून सरकार करूंक पावचें ना, बिकॉज इट इज ओवरलोडेड विथ ओवर एम्बिशियस एक्स चीफ मिनिस्टर्स हू वॉन्ट टू बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर. हें हांव सदां म्हणीत आहा. सो हाजेर म्हाका एक दिसतालें की धर बीजेपीक घेवन सरकार करता जाल्यार तो मनोहर पर्रीकारूच मुख्यमंत्री आसूंक जाय, कित्याक ही वूड बी एबल टू टेक एवरीवन अलोंग. सेकंडली, जे भशेन काँग्रेस वताली आनी काँग्रेसी बरोबर जर आमी गेल्ले आनी काँग्रेसीन जे भशेन म्हाका विश्वासघात करीत आयल्यात फ्रॉम 2012 टू 2017 एंड इवन नाव, आतां पसून ते आमचे कडेन करपाचें आशिल्लें. द प्रोसेस वॉज सेट इन. आय वील टेल यू ऑल्सो हाव इट इज. लेट दीस बी अ रेफरन्स पॉयंट फॉर सो मेनी न्यू थिंग्स. एक गजाल आज आरोप जाता बिकॉज ऑफ दॅट इंटरव्यू अँड वॉट एव्हर यू स्पोक ऑन दॅट इंटरव्यू की तुजें आनी मनोहर पर्रीकराचें रिजल्टाच्या पयलीं सेटिंग जाल्लें. त्या सेटिंगाक लागूनच तुवें तें सूत्र त्या दीस सोडिल्लें आनी इलेक्शना उपरांत जसो रिजल्ट आयलो यू व्हेरी नायसली युटिलायज्ड इट. ना, म्हजें आनी मनोहर पर्रीकराचें इलेक्शनाचे पयलीं जर सेटिंग आशिल्लें जाल्यार मनोहर पर्रीकरान 5 मिटिंग्यो फातोर्डा येवन घेतल्यो. कित्याक म्हजें आनी मनोहर पर्रीकराचें सेटिंग आशिल्लें जाल्यार हांवें 2 म्हजे दुसरे जिखून आयले ते बीजेपीचे मंत्र्यांक ओडून जिखून आयले. कित्याक ते काँग्रेसीक ओडून जिखपाचें मरे. म्हजें आनी ताचें सेटिंग आशिल्लें जाल्यार आज काँग्रेस पार्टी सिंगल डिजिटान उरपाची. हांव सगळ्यांचे कॅन्डिडेट घालून तांकां न्हिदोवपाचो. सेटिंग आमचें कांय नाशिल्लें. जे लोक सेटिंग आशिल्ले म्हणटात पळय तांणी सोपूत घेवचो गोंय साहेबाचो आनी सांगचें की ते मनोहर पर्रीकराक 10 अकबर रोडाक बिफोर इलेक्शन मेळूंक नाशिल्लें म्हणून. हे म्हजें डायरेक्ट चार्ज आहा काँग्रेस पार्टीची. आज गोंयांत मेन लिडरशीप आहा पळय ज्यांचेर एलिगेशन जाल्लें आहा की तांचे बीजेपी कडेन सेटिंग आहा म्हणून, तें एलिगेशन इज स्टील रिमेनिंग अनआन्सर्ड. दॅट स्पोक्समॅन इज स्टील द काँग्रेस स्पोक्समॅन. ताजें उत्तर तांणी दिवंक ना, तें दिवंक नाच. हांव ताचेर फुडलो चार्ज करतां. हे वचून मनोहर पर्रीकराक मेळिल्ले आसाच दिल्ली बिफोर इलेक्शन. हांवें पोस्ट इलेक्शन्स एंड बिफोर रिजल्ट जें कितें उलयलां तातूंत एक कारण म्हाका आशिल्लें. 9 तारखेक याद आहा जाल्यार तुका, 9 तारखेक पेपराचेर आयलें की काँग्रेस पार्टीक GSM आनी इंडिपेंडंट आनी MG कोताक येता. इन द केस ऑफ अ हंग हाऊस वी विल फॉर्म द गव्हर्मेंट विथ MGP, GSM एंड इंडिपेंडंट्स म्हणून. हे हेराल्डाची फ्रंट पेज आशिल्ली. दॅट वॉज नॉट नेगेटेड इवन नेक्स्ट डे वॉज अवर इंटरव्यू. तेन्ना वॉट शुड आय नॉट गेट प्रोवोक्ड? एम आय गांधी की एक तोंडाचेर मारले जाल्यार दुसरे पोलो दितलो म्हणून? असो हांव कितें गांधी? तर हांव गांधी न्ही. आय एम अ पॉलिटिशियन. केन्ना जालें? इलेक्शना उपरांत आनी रिजल्टाच्या पयलीं जालें? जेन्ना ही स्थिती आयली की काँग्रेस आमकां तुच्छ लेखतात, काँग्रेस आमचें नांवूच घेना. एक की काँग्रेसीच्या मनान, लुईझियन फालेराच्या मनान अशें आशिल्लें की आमी जिखचेच न्ही म्हणून. पूण ताजे मनान आहा तें जायना. तें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार जिखले जाल्यार तो आमकां टच करूंक सोदना. जाल्यार आमी कितें करपाचें? एक आम आदमी पार्टी भशेन करपाचें की इक्विडिस्टन्स आमकां कांयच नाका, आमी रिजायन जाता आनी घरा वता. हें हांव करचो ना म्हणून हांवें त्या दिसा तुजे हेडोनानूय अनावन्स केल्लें.
आनी हांव आतांय अनावन्स करता, वी वील टेक अ प्रोएक्टीव रोल फॉर गोंयकारपण. वी वील नॉट सीट एट होम. वी हॅव बीन गिवन अ मॅन्डेट. We are not pre-poll allies of the Congress. I was not constrained to only support the Congress. Why should I be constrained? And secondly, the Congress came and talked to me on that day. काँग्रेसीक जे आमी कितें सांगलें आनी काँग्रेसीन जे कितें करपाचें आशिल्लें तातूंत 100% आमकां खबर आसलें की काँग्रेस आमचो घात करपाचें आहा. कितें घात करपा आशिल्ली? ते लेटर घेवपाचें आनी जो आमकां मनीस नाका ताका डिक्लेअर करपाचें. ना जाल्यार तूं म्हाका विचार, जेन्ना तांचें वोटींग जालें आनी रिजल्ट जालो, कितलीं वरां गेलीं मदीं? कितलीं वरां गेलीं? सकाळीं वोटींग जाल्लें मरे, सांजचे 6 वरांचेर रिजल्ट आयलो. कितें आशिल्लें अशें भितर? कितें बॉम्ब आसले, बॉम्ब हें केल्लें? काँग्रेसीन सिक्रेट बॅलट जे घेतलें, काँग्रेसीचो सिक्रेट बॅलट वॉज अ फार्स. फ्रांसीस सिल्वेरान तांकां विचारलें की आपल्यान हे मनशाक मत मारूंक ना म्हणून. ताका एक गाळ मारली काँग्रेसीच्या लिडरान. तो ताच्या गोलाक धरूंक गेलो. हें भितरलें तुमकां खबर नासतलें, हें हांव सांगता तुका. आमचे काँग्रेस पार्टीचे लेजिस्लेचर पार्टीन मित्र आहा, जाणे आमकां सांगिल्लें तुमी करतात तें तुमकां खंय ते व्हरून साणयतले ते. हें सगळें आमी विचार करून मागीर आमी डिसिजन. एक म्हाका गजाल सांगात, तुमचें अंडरस्टँडींग मनोहर पर्रीकारा बरोबर केन्ना जाल्लें? बिफोर द रिजल्ट्स ऑर आफ्टर द रिजल्ट्स? आमचें अंडरस्टँडींग मनोहर पर्रीकारा बरोबर जालें आफ्टर द रिजल्ट, वेन वी पुट अ प्री कंडिशन दॅट ओन्ली मनोहर पर्रीकार should be the chief minister. ताजे पयलीं they were not willing to even look at anything. आमच्या मनान पसून आशिल्लें जाल्यार आमी उलोवंक शकनाशिल्ले, कित्याक तो देशाचो रक्षा मंत्री आसलो. आमी एक कंडिशन घालें, आमी बीजेपीक ब्लायंड सपोर्ट करूंक ना. आमी मनोहर पर्रीकाराक इतल्याच खातीर सपोर्ट केला कित्याक एक म्हणल्यार स्टेबिलिटी येवपाची. काँग्रेस पार्टीक हे अवस्थेन जर आमी सपोर्ट केल्ले जाल्यार आठवड्याक एक गव्हर्मेंट पडपाचो आनी लास्टाक दिल्लीवालो कोण तरी IAS ऑफिसर गोंय चलोवपाचो. प्रेसिडेंट्स रूल जावन हें नाका, स्टेबिलिटी मेळची म्हणून मनोहर पर्रीकार. दुसरें म्हणल्यार नंबर 3 पोझिशन तो देशान आसलो. थंयच्यान तो जेन्ना सकयल येता ताची सगळी वळख आहा थंय. ही कॅन लेवरेज हिज पोझिशन, अर्लियर पोझिशन, टू गेट अ बेटर डील फॉर गोवा. एक आरोप तुजेर आज जाता की विच इज अ व्हेरी क्लियर हें की यू हॅव बिट्रेड द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. की लोकांची मॅन्डेट ही एंटी बीजेपी फोर्सिसां खातीर आशिल्ली आनी एंटी बीजेपी फोर्सिसांची टोटल संख्या ही 22 ते 23 वताली. बट रादर दॅन डुईंग दॅट यू डिसायडेड की मनोहर पर्रीकारच मुख्यमंत्री जाय आनी बीजेपी लेड गव्हर्मेंटच येवपाक जाय, हें तुवें प्री कंडिशन घालें. सो यू बिट्रेड द मॅन्डेट. एक म्हणल्यार लोकांची मॅन्डेट कितें आशिल्ली? लोकांची मॅन्डेट आमकांय आशिल्ली. आमची 75% स्ट्रायक रेट आहा. 4 सीट आमी कॉन्टेस्ट केले, 3 सीट आमी जिखले. ती मॅन्डेट न्ही. आमकां लोकल एनिमी आशिल्ले, आमी बीजेपीक वडयले आसत, पूण काँग्रेसीचो रोल थंय कितें आशिल्लो? काँग्रेस वर्क टू मेक द बीजेपी वीन. हें आमी विसरूचें, एक धपक्याक विसरूचें. सो आमकां मॅन्डेट मेळ्ळा, ती मॅन्डेट न्ही. बरें, लोकांक जर दिसता की इतल्या लोकांक वायट दिसलें की आमी बीजेपी बरोबर गेले म्हणून, जाल्यार लोकांनी तितल्याच रागान आमचे बरोबर एलायन्स कर म्हणून कित्याक भायर आयले ना? हे जे आज कोण उलयतात तातूंत 2 मनशांक हांव मानता, कित्याक 2 जाणांनी ते उलयलेले आहा. ते सोडून तिसऱ्याक कोणाक उलोवपाक रायट ना. कित्याक जेन्ना आमचो विश्वासघात जालो तेन्ना सगळे ओके आशिल्ले. सो इट वॉज रुटीन की विजय सरदेसायचो विश्वासघात म्हळ्यार रुटीन. व्हडलें कितें नविदात तातूंत? काँग्रेसीन मारली म्हणटची मारली, गेले खेपे 5 वर्सां मारली, आतांय मारतलो. तो खंय वतलो? तो खंय वचूंक शकना म्हणून हांवें दाखोवन दिलें की ऑप्शन्स रिजनल पार्टीक आसतात. आनी हिस्ट्री दाखयता की देशाची हिस्ट्री आमकां अशी सांगता की रिजनल पार्टीज आर ऑलवेज इंटेलिजंट. they always get a better deal for their regional agenda. Our agenda was गोंयकारपण. आज मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जावन पयले स्वातेर उलयतनाच स्टार्ट केलें की गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. म्हळ्यार इज इट नॉट अ विंडिकेशन ऑफ अवर स्टँड that what we are doing is towards taking it to our goal? आज एक आसा की very close people to you like Dr. Francisco Las are feeling betrayed. Don't you think that's bad? You should have taken them into confidence. See, I have had a meeting after giving support. I have had a meeting of my supporters in my house. There were at least 500 workers of mine, whom I have apologized that this meeting should have been held before taking the decision. But the events took place so fast that it was not possible to have that meeting. I have convinced these workers of mine why I have done what I have done.
एक तकलेन धरूंक जाय की पॉलिटिक्स म्हणजे डायनॅमीक आसता ते आमी 2 दिसान उलोवया अशें जायना. एक थंय इशू आशिल्लो की अबाउट स्टेकिंग क्लेम. You should understand that the single largest party did not stake claim to form the government. What you are talking They are about, saying because you did not give them support. No. Why should say once again we are coming back to square one. Ki I am not duty bound to give them support. The way they have behaved, they should not. They are not talking about another pre-poll ally of theirs who has not given them a letter. Tajer ulayna marte. They are not talking about Sudin Davalikar doing nothing, saying I have got nothing to do with them. When they have declared on the 9th, on the front page of Herald, saying that we will tie up with Sudin Davalikar, तो ताका कांयच लिगार करना, ताजेर कांय उलयना मरे, म्हजेरूच कित्याक उलयतात थंय? कित्याक यू टूक मी फॉर ग्रांटेड. दिस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट. विजय सरदेसाय म्हणटा करून करून कितें करतलो? काँग्रेसींतल्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरतलो. ताजी लायकी फाटल्या दारांतल्यान भितर सरपाची. हांवें आज दाखोवन दिलें हा, म्हजी लायकी फाटल्या दारांत भितर सरपाची न्ही. हांव स्वाभिमानी गोंयकार, हांव फुडल्या दारांतल्यान भितर सरतलो आनी म्हजो एजेंडा घेवन भितर सरतलो. हांवें घात करूंक ना. पयलेंचदा गोंयच्या इतिहासान 3 मनीस निवडून आयल्या, 3 मनीस मंत्री जाल्ले आहा. जेन्ना बीजेपीचे थंय असो एक इशू जालो की 2च आमी करूंक शकता, तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तुमी तांकां 2 जाणांक कर, हांव भायर रावता. हांवें म्हजें व्हरून थंय घुसूंक ना. हांवूच जावपाक हांव फुडें सरूंक ना. हांव सगळ्यांक घेवन फुडें गेल्लो आहा. आनी जे नवे राजकारणी फुडें येतात तांकां ही प्रॉमिस की आमी वी कॅन टेक देम टू प्लेसीस दे कांट इवन इमॅजिन. द आर्ग्युमेंट इज व्हेरी सिंपल की तुवें कंप्लीट फाटली 5 वर्सां एंड वन थिंग इवन आय हॅव बीन कन्सिस्टंटली सेईंग यू आर वन पर्सन जाणें केन्नाच लेटर ऑफ सपोर्ट फाटली सरकाराक दिलें नाशिल्लें. बाकीची इंडिपेंडंटांनी लेटर ऑफ सपोर्ट दिली, फाटी घेतली ना, हो कन्फ्युजींग विशय. यू नेवर डीड दॅट. You consistently took anti-BJP stand. You are the de facto opposition leader. आणि मनोहर पर्रीकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्यो पॉलिसीज हांचेर तुवें सतत टिका केल्ली. काँग्रेसीच्या रागाक लागून आज जेन्ना तूं मनोहर पर्रीकारा बरोबर वता, हें सगळें गेलें, हें मांडवींतल्यान गेलें ना. काँग्रेसीच्या रागाक लागून हांव मनोहर पर्रीकारा बरोबर वता, पूण हांव मर्ज जायना. हांव म्हजी आयडेंटिटी विसरून ताजे भितर ताजे बॉल्सान वचना. हांव म्हजो एजेंडा घेवन हो कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचो फाटीचो कोणो, बॅकबोन ऑफ द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून ताका म्हणूंक लायता. सो दीस इज माय बार्गेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ गोंयकार आनी गोंयकारपण विथ मनोहर पर्रीकार. आय हॅव मेड देम टेक अ कोर्स करेक्शन. देअर एजेंडा इज नो लॉंगर अवर एजेंडा. देअर एजेंडा इज नाव गोंयकारपण अँड गोंयकारपण इज फॉर द बेनिफीट ऑफ एव्हरी वन. हें कित्याक ही आतां 50वी एनिवर्सरी ऑफ द ओपिनियन पोल. 50 वर्सां पयलीं गोंयचे जनतेन मत मारिल्लें पळोवपाक आनी दाखोवपाक की आमची अस्मिताय, डिस्टिंक्ट आमची आयडेंटिटी आहा ती आमी राखतले म्हणून. 50 वर्सांत कितें जालें? 50 वर्सान आज आमकां दिसूंक लागलां की गोंय म्हणटा तें फकत अस्मिताय सायडीनूच आसून फायदो ना. गोंय हॅज टू लूक डिफरंट. ताजे थंय आमचो तो टावन कंट्री प्लॅनिंग पोर्टफोलियो येता. It is not only about painting the plains and making money. It is actually painting Goa to make it look different. Goa cannot be like any other city-state. Goa is distinct. Goa has a separate, different history. Goa has a natural and architectural heritage that is unique, and we have to project and promote this. That has to reflect. That has to reflect and everywhere in Goa. Seen. Everywhere in Goa. It is a tribute to the people who fought for opinion poll. गोंयकारपण म्हणटा तो जो स्लोगन आयलो तो 50 वर्सां पयलीं आयिल्लो. तो स्लोगन फुडें घेवन गोंयची. व्हॉट यू आर सेइंग इज दॅट तुम्ही खंयच बीजेपीचो अजेंडा आपणायलो ना, रादर तुमचो अजेंडा आज बीजेपीन आपणायला आणि तातूंतल्यान हें सरकार मुखार चलता. एक व्हेरी क्रुशल गजाल आसा की गोवा फॉरवर्डाची तुवें जाल्यार 75% स्ट्रायक रेट, एक्सलंट स्ट्रायक रेट. आणि काँग्रेसी कडच्यान खंय तरी हें दिसतालें की एक लिडरशीप येवपाक जाय, ती लिडरशीप येनाशिल्ली. सो पीपल गिव मच बेटर स्ट्रायक रेट टू युअर पार्टी देन दे गिव टू काँग्रेस, ऑल्दो काँग्रेस कॉन्टेस्टेड मोर सीट्स अँड गॉट मोर सीट्स. आज जेन्ना विजय बीजेपी बरोबर गेला, डोंट यू थिंक यू वर सीन एज द टॉर्च बेरर ऑफ सेक्युलर लिबरल थॉट इन गोवा? आज जेन्ना तू त्या उच्चान गेला, डोंट यू थिंक यू हॅव लॉस्ट दॅट पोझिशन? No. Why? I may have temporarily lost it,
because of the hawa that is being created. I am the torchbearer of secular liberal thought. Yes, secular liberal जे उलयतात आणि आज ओपोजिशन लीडर काढून तिसऱ्याक केला. चीफ मिनिस्टर आसलो जाल्यार तिसरोच जावपाचो. ओपोजिशन लीडर कोण तरी बोवाळ करपाक तांकां एक मनीस जाय. These people are not consistent with their liberal and secular ideology. It was us, and हांवें जर फाल्यां काँग्रेसीचेर सगळ्याक कॅन्डिडेट घाल्ले जाल्यार सिंगल डिजिटान येवपाचे. ह्यात 17 आयले आमी तांचेर कॅन्डिडेट घालूंक ना म्हणून. If I have kept the flag of opposition flying high, I have done my duty as an opposition legislator. My duty was to corner the government. I did it. Now my duty is to take our agenda forward as part of the ruling. I will do that duty also well, and I will never forsake my secular liberal identity. I will never do that. बीजेपी बरोबर टाय अप केलो. नितीश कुमारान बीजेपी बरोबर टाय अप केले मरे. सेक्युलर लिबरल आयडियोलॉजी केली त्याची. He is not a socialist. I am an educated politician. I am not an uneducated politician. I tie up with Manohar Parrikar doesn't make me anti-Catholic. First issue that I have taken is for the Wailing Church case, and I will solve it within record time. I have spoken to the Chief Minister. Case has to be withdrawn. It was who? The father of Madhu Soiro. Does it pertain to my constituency? No. But yet it is a case I will take. With this town planning portfolio, I will ensure that the church that I promised in Fathoda will come. It's not secular liberal Vijay ideology. Sardesai was looked at as an anti-BJP option, which can be better than Congress, more credible than Congress. Today, you are lost that spot. No. You are saying it's a temporary loss. Yes, it is a temporary loss. I want to reassure the minorities that Vijay Sardesai is their man in this cabinet. I am not my man in that cabinet. I have not gone there for myself. I have gone for the same agenda that they voted for. आमकां तिनूय मतदारसंघांनी आमकां सेक्युलर लिबरल आयडियोलॉजी मानपी लोकांनी मतां मारल्या. त्या लोकांक हांव रिअश्युअर करूंक सोदतां, यू हॅव लॉस्ट नथिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू हॅव युअर मॅन इन द कॅबिनेट. सेकंड, एक सगळ्यान व्हडली वस्त म्हणटा ती एक चिंतपाक जाय. वी कॅनॉट कीप लुजींग इयर्स. 5 वर्सां एक 5 year प्लॅन जर चुकप म्हळ्यार डेव्हलपमेंट कितलो फाटल्यान पडप तो तूं जाणा. सगळ्यांक खबर आहा गोवा हॅज मिस सो मेनी 5 years. वी ऑलवेज से दॅट आमचो वी आर सेंट्रल एलोकेशन हॅज कम डावन. हियर इज अ गव्हर्नमेंट which is having brute majority in the country. Here is a state where the finances of the state are in doldrums. You cannot run the state. Your opposition would never able to run the state. Here is a state which needs backing from the center. It is also a strategic state, and it is also tourism potential is the highest in the country. Brand Goa is to be taken forward. How do you take it forward? Not by creating infrastructure. Good tourism infrastructure नाका. टुरिस्टांक जगावयले टुरिस्टांक जर गोंया आपयतलो आनी तूं जर तेच रस्ते तांकां दिलो. श्रीलंका पळय मरे. आय हॅव गॉन टू श्रीलंका पोस्ट इलेक्शन टू कूल ऑफ. वॉट आय हॅव सीन इन श्रीलंका इज दॅट वी हॅव मिस्ड द बस. वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मिसिंग द बस. युरोपाक वचपाची गरज ना, श्रीलंकेकूच वचा. श्रीलंकेन जे कितें द स्ट्रायड दॅट दे हॅव अचिव्ड इन टुरिजम, वी हॅव नॉट इवन आमी कुस्कुटाक पावना ताजे म्हळ्यार. So we can't miss the bus. We have to use government help, central government help, and try to maintain our identity and make brand Goa something which is international. एक गजाल सांगा. तुम्ही म्हाका क्लियरली म्हणतात की परिस्थितीक लागून the ideology driven politics of yours before the election has been temporarily replaced by pragmatic politics after the results. Yes. There was a clear choice. The choice was to sit in the opposition or to go in the ruling and take your agenda forward. The choice was, never the choice was that we would go with the Congress and the Congress would form a government. Congress could not keep its flock together 3 hours after the confidence vote. आणि तुका आनी एक सांगता, आमी 3 जाण जर आता बीजेपी सोडटात अशें म्हणून कळटा, काँग्रेसीतले कितलेच जाण बीजेपी जॉईन जावपाक तयार आहा. हें तुकाय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. पूण हे जनतेक कळपाक जाय. हे जे सगळे एक दीस आयले आनी जे कितें बसीन बसून थंय गेले, तांकां बसीन बसून कित्याक व्हरचे पडले? कित्याक जर गाडयेन गेले जाल्यार मदींच सांडपाचें. आनी कशें सांडटा तें दाखयलेलें आहा आनी पळयलेलें आहा लोकांनी. नाच जाता, हावजांतल्यान भितरल्यान ना जाता. अशी स्थिती जाल्ली आहा गोंयांत.
आनी हे लोक भितर वचपाक राविल्ले आहा. आमी गेल्या क्लियर सांगून आमी मुख्यमंत्र्याक सपोर्ट करतात. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन कसले नाका आशिल्ले डिमांड घालून ताका डिफिकल्ट करून एकदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जालो की ताजे उपरांत यू टर्न आसची नाच. हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन 5 वर्सां आमी सरकार चलयताले. दुसरो प्रश्न, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा भितर कांय कंटेन्शियस इश्यूज आसा. द बेस्ट एक्झाम्पल इज IPB, जाचेर तुमी सामको ओपोजिशना आसतना हें केल्लें, तुमी खूब सजेशन्स दिल्ली पण सरकारान कांयच केलें ना. असले कंटेन्शियस इश्यूज कशे सोडोवप? व्हॉट शुड बी द पॉलिसी? पळय, म्हजें पर्सनल ओपिनियन विच एक्चुअली आय शुड नॉट बी गिविंग एज अ कॅबिनेट मिनिस्टर, बट हांव तुजे प्रोग्रामा वयल्यान आमी कितें तरी खंय पाविल्ले आहा. सो आय एम गोईंग अ लिटल off track. My personal opinion is that IPB has to be tightened. Screws have to be tightened on the IPB. It can't be such loose thing. Secondly, IPB करून स्थानिक लोकांक फायदो जावंक जाय. तूं एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल म्हणून ओगे हाडटा आनी लोकलांक जर एम्प्लॉयमेंट मेळना कित्याक IPB दी? So we have to see our crux of the whole thing. Why I asked IPB? Is IPB overrides one major ministry. That is your ministry. That is Town and Country Planning Ministry. So we will have to come to terms with one thing. That single window clearances are the new concept in administration and governance. This is Telangana has become very famous for it. So we cannot live in isolation. Goa is a progressive state. Just because म्हजी मिनिस्ट्री थंय खावपाक मेळना ओ थंय मदीं येवन कोफगांव करूंक मेळना, I cannot just stop it. But at the same time, whatever that the IPB does has to certainly be reflected in the plan. It cannot be at the cost of checks and balances. Yes, and it has to be reflected on the plan. See, the plan म्हणतो कितें? Correct. It cannot be exclusive of the plan. It can't be exclusive of the plan. We will have to tighten the screws. That's why I'm saying. बरोबर. आता ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जेन्ना जाता ताजेर मुख्यमंत्र्या कडेन आमी हें उलयतले. तातूंत एक इतलोच आसा आनी IPB एग्जांपल दिलें. अशे कितलेशेच गोंयच्या इंटरेस्टांतले बरे मुद्दे विजय सरदेसायान घेतिल्ले, ताजेर आवाज काडिल्लो. Will those sentiments reflect in the common minimum program? Yes. Are you assuring Goinkars? I am assuring Goinkars that everything that we stood for, आमचो मॅनिफेस्टो तुम्ही वाचा, तो मॅनिफेस्टो ताजो कॉमन मिनिमम क्वोशंट पळय सगळे आमकां जाय ते भशेन जावचें ना. No, but there are some major things. There are some major things. The point is, this is an alliance government. Correct. See, it is not my own government. So the common minimum factor has to be what we take and give to the public and take it forward. Even that common minimum factor is good enough to protect Goinkar. My point is very simple. फाल्यां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जेन्ना तयार जातलो, जाका गडकरीन कॉमन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हो शब्द वापरिल्लो. वायट ना, डेव्हलपमेंट जावंकूच जाय. आनी गडकरी इज ऑल द मोर इम्पॉर्टंट. कित्याक जें कितें आज गोंयांत चालू आहा ते ताजे मिनिस्ट्रींतल्यान चालू आहा. म्हजें इतलोच म्हणणें आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराची इच्छाय आज इतलीच आसा. बिकॉज जालां तें जालां. Politics is I think over, and right now the time starts for putting our heads together and take Goa ahead. हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जेन्ना तयार जाता तेन्ना तातूंत 3 गजाली आसपाक जाय. गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण. फाल्यां देर कॅनॉट बी अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विदाउट दीज 3 fundamentals. Not at all. You are assuring that these 3 fundamentals will be protected. I am not only I am assuring every statement of the chief minister brings गोंयकारपण in the picture. हे पयलीं येतालें. Has it not come after we have got ourselves married to them? जालां जावं ना. After our alliance, the discourse on गोंयकारपण has been more emphatic. Absolutely. And it is more heard. 2 गजाली. एक I know you from so many years. And your entire circle, friend circle जावं किंवा social circle जावं is completely a typical non-BJP, non-RSS, non-right-wing circle. How has this shift or the marriage or live-in relationship, whatever we may call it, has affected you personally? See, there are reservations in my friend circle, within my family also, the younger generation in my family. There are reservations, no doubt. I have made it a point not to hear this after I had decided. कित्याक एक वस्त आसता उतर म्हणून दिवप आसता. उतर तुवें विचार करून दिल्लें अशें दुसरो मनीस चिंतता. एकदां उतर दिलें मागीर नेगार वचप ना. गोंयकार म्हणटा उतराक सेर्त. ते भशेन आमी उतर दिलें, पर्रीकाराक हाड, ताका रिजायन कर.
गडकरी म्हणालो आज उलोवंक जायना, ते पार्लमेंटरी बोर्डाचें डिसिजन. पार्लमेंटरी बोर्डान डिसायड करून ताका रिजायन केलो. ताजे मागीर ना आतां म्हाका घरा सांगतात वो फ्रेंड सांगता म्हणून ते रिकन्सिडर कर, हो विश्वासघात जाता, हें हांव करपाक तयार ना. सो ताजे खातीर खूब मेसेजी पसून म्हज्या फोनान आहा ज्यो हांवें अजून वाचूंक ना. आतां हें बजेट सेशन जातकर आय विल सी टू इट that I meet each and every person aggrieved by my decision. I will try to make amends. I may succeed, I may fail, I don't know. But I will assure each and everyone, and I want to assure them through this head on also, that don't think that we have merged into some, आमचो कलर चेंज जावंक ना, आमी कात सोडूंक ना, आमी तशेच आहा, आमी आशिल्ले तशेच आहा, फकत आमी सरकारान गेल्या. सरकारान वतकर मातशी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चड येता. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका आज पयले दीस हांव मंत्री म्हणून तुजे म्हऱ्यान आयिल्लो आहा. बरोबर. हांव मंत्री म्हणून नवें कांयच करूंक ना, हांवें सरकारी गाडी घेवंक ना, हांव सरकाराचें कांयच घेवपाचो ना अशें म्हजें प्लॅन आहा. हांव म्हजेच घरान रावतलो, थंय वतलो, तशेंच एक कोण तो PSO एक्स्ट्रा आयला तो पसून म्हाका नाका आसलो. म्हाका आय कॅन टेक केअर ऑफ माय सेक्युरिटी, हांव भिवपी हांव एक्सरसायज बी करून बरो स्ट्रॉंग आहा तसो. पूण तें खंय दॅट बिकम्स मॅन्डेटरी. That's mandatory. So you don't have a choice there. Then I don't have a choice. Otherwise, I am not much changed after I have become a minister. काल म्हाका आयतारा कोण मेळपाक आयले बुके बिके घेवन, गव्हर्नमेंट ऑफिसर. हांव म्हज्या कुत्र्याक न्हाणयतालो. ते म्हणटा अरे सर हें कितें करता? हांवें म्हणलें हें म्हजें रुटीन. 15 दिसान कुत्र्यांक न्हाणप. ताजे मागीरूच हांव मास्टर जावंक शकता. ते घातलें म्हाका. लास्ट म्हाका सांगात 1000 कोटी ते झिरो कितले आहा पळय, ते 1000 कोटी म्हणपी मनीस हो व्हडलो झिरो. कित्याक हाका 1000 कोटी कितले झिरो आहा ते डायरेक्ट विचारल्यार खबर आसचें ना. तो विचारचें पडटलें ताका कितले काय म्हण कोणाक तरी. तेंच सांगलें हांव, हें कितें हाडूं ही सगळी फकाणां. हांव तुका एक चार्ज करता तांचेर. तांणी मिटींग घेतली. मिटींगेन गोवा फॉरवर्डाक सोडून सरकार करपाचो प्रस्ताव तांचे कडेन आशिल्लो. ही मिटींग जाल्या खंय ती म्हाका खबर आहा. थंय तांणी पयशे ऑफर केले, मंत्री पदां ऑफर केली, नंबर 1 नंबर 2 भायर, आनी गव्हर्नमेंट करूंक सोदताले. मनी वॉज ऑफर्ड बाय देम, हॉर्स ट्रेडिंग वॉज अटेम्प्टेड बाय देम. नाव दॅट द ग्रेप्स आर सावर, दे आर मेकिंग दीस रेकलेस एलिगेशन. पयशांनी आमकां विकते घेवंक जायना, आमी कोणा कडच्यान पयशे घेवंक ना. कोण जे म्हणटात की हें घेतलें तें घेतलें, तें उलोवपाक भाशण दिवपाक इजी आसता. 1000 कोटी म्हणटा त्यो खबऱ्यो तूं सोडूच. 1000 कोटी म्हणटा ते कोण कोणाक दिवचो ना. 1000 कोट्यान तुका 17 लिसांवां करूंक जाता, हें ताका खबर नासतलें. बट तांचे इतले पयशे नाशिल्ले पूण तांणी पयशे ऑफर केले. ओके, लास्ट फातोड्डेचें कितें? नाव विजय एंड दामू आर फ्रेंड्स. I don't know whether we are friends, but I have taken the decision in the larger interest of Goa. My friendship is with Manohar Parrikar at the moment. Not with Damu Naik. No, I do not know because I have not met him. I have no enmity with him. I have respect for him for having got that many votes. But as far as friendship goes, there is no initiative from anyone. No initiative from anyone. But for me, in Fatorda, my agenda stands. And I am not going to, म्हाका हांव तसलो दुसऱ्यांचेर कुत्री चडोवपी सुणे चडोवपी मनीस न्ही. हांव कोणाची फाट घेवपाक वचचो ना. आमचो एजेंडा for now there is peace. Peace was always there. Even when I was elected and I had defeated him, I didn't go after him. So हांव तसो सुशेगाद आहा. Pleasure talking to you.